बार्देस पेडण्या जेवणाचे टिफिनां सप्लाय करपी बिहारी टोळयेचेर एफडीएन कारवाय केल्या. पर्रा ब्रिटो वाड्याचेर एका घरांत अनहायजेनीक अवस्थेत खंय रांदताले. जे म्हळ्यार की ब्रिटो वाडो पार्रा हांगा ह्या घरान खंय तरी बिहारी भुरगे हाडटा आनी ते हांगा टिफीन तयार करतात, प्रिपेर करतात. सामके म्हणजे अशे बुरशे अवस्थेत आनी ते टिफीन तयार करून हांगा ते पॅक करून जे हांगा इन एंड अरावंड इन्क्लुडींग मोरजे सुद्दां जे पळय विलाज आसा, मागीर थोडे हॉटेल स्टाफ म्हणजे सेक्युरिटी विलाज तांकां ते सप्लाय करतात. जवळ 300-350. आतां प्रायमरी आमी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन जे आमी काडला तांचे डाटा घेवन 300 ते 400 सुमार टिफीन भरप आनी ते व्हरून तांकां सप्लाय करप. तांचे कडेन लोकल बॉडी म्हणजे पंचायतीचो, हेल्थाचो किंवा आमचो फूड एंड ड्रग्साचो कसलेंच परमिशन म्हणटा ती ना. आनी जे प्रिपरेशन जे चल्लां ते सामकें एकदम अनहायजिनीक कंडिशन. त्या संदर्भात आमी आज सकाळ फुडें आमची फूल टीम रिप्रेझेंटेड बाय डेजिग्नेटेड ऑफिसर आमी त्या रेड मारली आनी आमी आज ते सगळें सीज केलां आनी आतां प्रिमायसीस आमी सील करतले. आनी ताजी जी पळय उदक आसा सगळें ते सगळें भायर सोडलें जाता. इट इज कॉजिंग एक न्यूजन्स टू द जनरल पब्लीक. ह्या सगळ्या संदर्भा खातीर आमी ते प्रिमायसीस बंद करता. जे कितें ताणें तयार केल्लें आसा तितलें वी आर गोइंग टू डिस्पोज इट, नॉट गो टू द कस्टमर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.